Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. बीजेपीची कोर कमिटी आणि वेचणूक कमिटीची बसका बेरेस्तारा झाली। एकूण 37 नावां दिल्ली बीजेपीच्या संसदीय मंडळाक धाडल्यात। 16 तारखेक नावां फायनल जातली आणि मागीर बीजेपी जाहीर करतले। इलेक्शन मॅनेजमेंटाची मीटिंग जाय पार्लमेंटरी बोर्डाक आमी सगळे कॅन्डिडेट जे आहा पळय न्ही ते हे करपा खातीर रिकमेंड केल्या। कितें डिस्कशन आनी अरे ते डिस्कशन हांव तुमकां कशें सांगतलो। मॅनिफेस्टोचे आनी कितें डिस्कशन जाता मॅनिफेस्टोचें आज हेजें लिस्ट आनी केन्ना मेरेन सर कितें 16 तारखेक म्हणून सांगलें मेळटा आहे। म्हणून सांगता 16-17 तारखेक बरें पेंडिंग उरिल्ले त्या संदर्भात फायनल हे करून आमकां आतां ते बेगीन वयर धाडपाक जाय। सो ऑलमोस्ट सगळे सीट्स कंप्लीट झाले तुमचे। तरी पूण थोडे एक पर्सनल डिस्कशना खातीर थोडे उरला ते आज सांज पर्यंत फाल्यां पर्यंत क्लियर जातले। खंयचे सीट पेंडींग आशिल्ले तुमचे आतां पेंडींग डिटेल्स अध्यक्ष ओके पूण रफली कितले झाल्या 30 पूण झाल्या व 36 झाल्या 37 सुमार ऑलमोस्ट क्लियर कशें जालें अशें अप्रुवल टू पार्लमेंटरी बोर्ड पार्लमेंटरी बोर्ड सो बाय केन्ना म्हटल्यार बाय 14 परवा पर्यंत ओके लिस्ट केन्ना डिक्लेअर फर्स्ट ते दिल्ली थंयच्यान अनाउन्स करता। तुमची फर्स्ट एकूच लिस्ट आसतले व दोन लिस्टां बोहा कितें आसता एकदम सगळे वांगडा ते वटेन पेडणेच्यान भायलो म्हणून निखळायिल्लो बाबू आजगांवकर आशिल्लो तसो मडगांव पावलो। मठक्रमाचो 6 टर्माचो आमदार दिगंबराक फायट दिवंक खंय बाबू मडगांवच्यान चड करून म्हाका दिसता डेप्युटी सीएम बाबू आजगांवकाराक तिकेट मेळटा आनी भारतीय जनता पार्टी मडगांव मंडळ ते फाटल्यान वतले। म्हणजे भायलोच हाडपाक पडलो तुमकां भायलो न्ही तो हांगाच्यान भायर गेल्लो तो परतो घरा हाडला। काल तुमकां पार्टी लिडरान आपयल्ली दिसता तुमकां हांगा मडगांव ऑफिसा प्रोसिजर जो आमची प्रोसिजर आहा ती मडगांव मंडळा कडल्यान ते नांव वचपाक जाय मागीर ते वचून मागीर दिल्ली पार्लमेंट बोर्डा वता बोर्डाचेर मागीर तिकेट जावन येता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।